मानेवोन पाद्री आग्नेलाच्या जिविताचेर आदारलेली कुर्साची वाट. मानेवोन पाद्री आग्नेला पोरी बागिवूनपणाची पावलां मारुया. खोशे मनान गरीब ती सुभागी, सोर्गीचें रास तांचें. मोगाच्यानो मानेवोन पाद्री आग्नेल मोगाचो आनी ल्हानविकायेचो नमुनो. जेजू भाशेन मोगाच्या आनी ल्हानवीक जिवितांतल्यान तो बागिवंत जिवीत जियेलो आनी देवा आनी मनशां मुखार महान जावंक पावलो. आयज ही कुर्साची वाट चलतना आमी ताच्या मोगाच्या आनी ल्हानवीक जिविताचेर नियाळ करतल्यो आनी आमचें जिवीत बागिवोनपणी आनी संपूर्णयेन जियोंक प्रेरणा घेतल्यो. सगळीं आमी भोक्तीपणी हे कुर्साचे वाटेन वांटो घेवया. पयलें स्नान. जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना पिलार जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारता. हांव जल्मलो तेन्ना हांवूय मरचो आसलो. म्हजोय जीव संकोश्टान आसलो. देखून त्याच दिसाक म्हाका घरांतूच पवित्र स्नान दिलें. पवित्र स्नान घेवन हांव देवाचो भुरगो जालो. पवित्र सभेचो वांगडी जालो. म्हाका भावार्थ मेवलो. आग्नेल म्हूण म्हाका नांव घातलें. हाचो अर्थ म्हणल्यार मेंढरो. म्हजी आवय बापूय म्हाका भावार्थान आनी देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयताली देखून हांव बागिवोन जिवीत जियोंचो आसलो. मोगाला जेजू, देवाचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालून तांकां तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक आनी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी बागिवोन जिवीत जियोंक आमी तांकां शिकोवंक आमकां तुजे कृपेन भर. Kakut mochi kor, kakut mochi kor, saiba. दुसरें स्नान. जेजूच्या खांदार कुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. शिपायांनी जेजूच्या खांदार खुरीस घातलो आनी जेजून तो मोगान घेतलो. ल्हानूच आसतना कोणाचो बापूय मेलो जाल्यार तांकां जायतें कितें उणें जाता. पूण ल्हानूच आसतना आवय सोंपली जाल्यार त्या वन ओदीक लुस्कोण तांकां जाता. हांव 11 वर्सांचो आसतना म्हजो बापूय सोंपलो. आनीक 2 वर्सांनी म्हजी मोगाची आवय सोंपून आमी अनाथ जालीं. एक व्हड दूख म्हज्या जिवितांत आयलें. व्हड दुखाचो खुरीस म्हज्या माथ्यार पडलो. पूण देवान हो दुखाचो खुरीस पयस केलो. देवान आमचो कुटुंब सांबाळ्ळो आनी आमकां आवय बापायचो मोग दिलो. जायतीं भुरगीं आवय बापूय आसून पासून अनाथ कशीं जियेतात. तांची आवय बापूय सगळो वेळ वावरांत गूल जाल्लीं आसतात. तशेंच थोड्या कुटुंबांनी भुरग्यांची आवय वो बापूय मरोन भुरगीं एकसुरपण भोगतात. मोगाला जेजू, असल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान वाडय. Kakut mochi kor, kakut mochi kor, saiba. तिसरें स्नान. जेजू पयले पावट दोडणेर पडटा.
पोरनिपत आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र फुडसावी तुवें सोडयला ना सगळो संवसार. जोड कुरीस घेवन वेताना जेजू दोरनीर शेवटता, पूण तो थंयच रावना, उठ्ठा आनी आपलो कुरीस घेवन फुडली वाट दोत्ता. देवाचो मोग काळजांत रिगोवन देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक म्हाका पाद्रीपणाचे आपोवणे आयले. ह्या आपोवण्याक हांवें उर्बेन आनी उमेदीन होयकार दिलो. हे म्हजे देव आपोवणे हांव शिकतना जायते दुबाव येवन हांव कोश्टवलों. कितें करचें, कसो फुडें वचचें तें कळनासलें. असल्या वेळार म्हज्या ओत्मीक गुरूचें मार्गदर्शन घेवन आनी जेजूच्या आदारान आनी उजवाडान हांवें म्हजीं पावलां मारलीं. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना, प्रश्न उपरासतात तेन्ना, दूख येता तेन्ना एकामेकाचो सांगात घेवंक, एकामेकाक सांगात दिवंक आमकां शिकय. Kakut mochi kor, kakut mochi kor, saiba. चवथे स्नान जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. आपल्या पुताक भेटून सायबीण माय आपल्या पुता सोबें आपलो मोग दाखोळ करता. आवयचो मोग कोणेच विसरूंक जायना. म्हजी आवय शेगुणीक जिवीत जेली, लोकां ताय बोव करून गरिबां ताय दोयाळ आनी माये मोगाची जाली. ती संगीत वाजयताली आनी स्वादीक ताळ्यान गायताली. शिवण सुताचें काम बेस बरें करताली. तिचे लागीं शिकूंक येतोल्यांक ती फुकट शिकयताली. सदांच फांत्यार उठून आमकां ती दोतोन शिकयताली आनी उपरांत तेर्स कोत्ताली. हे म्हजे आवयचें शेगुणी जिवीत हांवें आपणायलें आनी देखूनच हांव बागिवोन जावंक पावलो. मोगाला जेजू, भुरग्यांक दोतोन शिकोवंक, तांच्या सांगाताक तेर्साचे मागणें करूंक, तांचे बरोबर मिसाचे बेटेंत वांटो घेवंक, बऱ्या शेगुणी जिवितान तांकां वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. Kakut mochi kor, kakut mochi kor, saiba. पांचवे स्नान सिरेंचो सिमाव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी, जसो बाप म्हाका वळखता तसोच हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात आनी म्हज्या मेंढऱ्या पासत हांव म्हजो जीव दितां. हांव ह्या बऱ्या गवळ्याचो शीस जालो. मागण्यांतल्यान आनी पवित्र पुस्तक वाचून ताचे विशीं आनी ताचे शिकवणे विशीं हांव बारीकसाणेन शिकलो. सोदी मेवली ते पोरी जावं पिलार आसतना वडील सांगात तेन्ना रेतिराक प्रवचन करूंक, जावं शिरोडा, कुमटा, सावर्दे आनी हेर इगोर्जांनी वचून तांकां हांवें प्रवचनांतल्यान परगटलो. प्रवचन करचे आदीं वरांची वरां पवित्र संस्कारा मुखार दिंबेर पडून हांव मागणें करतालो आनी आयकोतेल्यांची काळजां मनां बदल म्हूण जेजू लागीं प्रार्थून मागतालो. आनी खरेंच जायतो बरो फळ म्हाका मेवलो. जायत्या जाणांची काळजां मोवाळून जायतीं जाणां आपल्या जिविताची नोरसणी करतालीं. मोगाला जेजू, मागण्यांतल्यान तुज्या संबंदान वाडूंक, पवित्र पुस्तक वाचून तुजी ओळख घेवन, तुजी शिकवण आमच्या जिवितान पाळून नवसरणीची पावलां मारूंक
आनी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान तुका परगोटूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. Kakut moci kor, kakut moci kor, saiba. सोवें स्नान वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कोणाचो तरी आदार मेळ्ळो जाल्यार काळजा मनान तांचो व्हड उपकार उरता. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता आनी जेजू त्या रुमालार आपले मुखामोळ शापून हाडटा. कोश्ट आनी दुखा वेळार घरचीं वांगड्यांक एकामेकाचो सांगात आनी आदार दितात. म्हज्या आवय बापाय फाटल्यान म्हज्या गोच्यांनी म्हाका सगळो सांगात आनी आदार दिलो. म्हज्या सुखा दुखान तांणी वांटो घेतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितान केलोल्या उपकारा खातीर हांव म्हज्या काळजांतान तांकां दिनवासता आनी सगळ्या खातीर देवा लागीं मागतलो म्हूण तुमकां खात्री दिता. मोगाला जेजू, एकामेकाचे दूख ल्हव करूंक, एकामेकाचे कोश्ट उणें करूंक, एकामेकाचे गरजेक पावूंक आमकां तूं शिकय. Kakut moci kor, kakut moci kor, saiba. सातवें स्नान जेजू दुसरे पावटी दोरनीर पडटा. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. तुमी ताळणेत पडना जावंक जागृत रावात आनी मागणें करात. ओत्मो राजी आसा खरो पूण कूड ओस्कोत. जेजूच्या मोगान वाडोवंक आनी म्हज्या जिवितांत येतोल्या सगळ्या ताळणेचेर जोयत व्हरूंक हांवें 2 हातियारां वापरलीं, मागणें आनी प्राचीत. म्हाका जेजूच्या पवित्र काळाची आनी पवित्र संस्काराची व्हड भोक्ती आसली. पवित्र संस्कारा मुखार वरांची वरां दिंबेर रावून हांव मागणें आनी प्राचीत कोत्तालो. अशे तरेन हांव पवित्रपणान वाडलो. मोगाला जेजू, आमच्या जिवितांत येतोल्या ताळण्यांचेर मागण्या आनी प्राचिता वरवीं जोयत व्हरूंक प्रमाणीक जिवीत जिवंक आमकां तुजे कुरपेन भर. Kakut moci kor, kakut moci kor, saiba. आठवें स्थान जेरुजाल्याच्या उस्तोऱ्यांक जेजू बुजवून दिता. पोर्निपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आमकां दुसऱ्यांचो मोग आसता तेन्ना, दुसऱ्यांचें आमी बरें चिंत्ता तेन्ना, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आमकां सोंपें जाता. जेजू आपूण कश्टवता आसतना जेरुजाल्याच्या अस्तोऱ्यांक हुस्क्यान भरून तांकां बुजवून दिता. हांवें पिलाचे संस्थेन गरीबसाणें जिवोवची आंगवण करून ते आंगवणे परमणे हांव जियेलो. दुळबळकायेन हांव जियेलो. हांव सोंपलो तेन्ना म्हजे पेटेन एक खोमीच मेळ्ळें, तें पुर्यान पिजलोलें. वस्तूंची दुडवांची म्हाका आस नासली. म्हाका गरिबांचो हुस्को आसलो, देखून म्हजे लागीं आसलें तें गरिबां सवें वांटूंक म्हाका सोंपें जालें. आंगोस्त्रांक लागून न्हय, बगर शेगुडांक लागून मनशाक मान फावो जायना. मोगाळा जेजू, वस्तूंचे दुडवांचे आशून
जिवचे बदले तुवें आमकां गोज्जेचें तें फावो केलां तातूंत आमी खुशाल आसूं. आमचे लागीं आसा तें एकामेका सवें वांटून आमी जिवूंक बागेवनपणांची पावलां मारूंक आमकां तूं शिकय. नवें स्थान. जेजू तिसरे फावट दोनीर पडटा. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू खूब थकलोलो आनीक ताच्यान वाट चलूंक जायनासलें. देखून आपलो खुरीस घेवन तिसरे फावटी तो दोनीर पडटा. ह्या वेळार उठूंक ताका खूब आगोड जाता. वडिलांच्या उतराक हांव सदांच खालतो आसलो. वडिलांचें उतर म्हळ्यार देवाचें उतर. वडिलांक आयकूंक हांवें म्हजें चिंतप पयस दवरलें. व्हडपणान आपलेपणान न्हय पूण खालतीकायेन हांव जियेलो. वडिलांचें उतर आयकल्यार भलायकी पुर्यान सुदोत्ता. मोगान आनी खुशालकायेन वडिलांक खालती जावचें म्हूण सेमिनारिस्तांक पासून म्हजे वागणुके वरवीं शिकयलें. मोगाळा जेजू वडिलांची आमी फकाणां करून तांच्यो मस्कऱ्यो करून तांकां दुखोवचे बदले तांकां आमी मानान लेखून तांचे लागच्यान आमी शिकूंक आमकां तुजो आदार दी. काकूत मोची कोर, काकूत मोची कोर, सायबा. दावें स्थान. जेजूक विंगलो कोत्तात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू सुमूर्त नायक पावूंक आयलोलो. पूण जेजू सुमूर्त मोडूंक सुमूर्ती आड वेता असलीं बोगलांटां घालून ताका कोश्टयतात, विंगलो कोत्तात, खुर्सार मारतात. कायदे आमकां सगल्यांक गोज्जेचे. म्हज्या घरांत रीत रोवीत शिकलो म्हूण म्हाका कायदे पाळपाची संवय जाली. पाद्री जावन सेमिनारीन शिकतल्यांचो आत्मीक मार्गदर्शक आनी शिक्षक आसतना सगळे कायदे हांवें पाळले. शिकप्या बराबर त्या त्या वेळार कायद्यांनी फरमायलोलें तें करून सेमिनारिस्तांक कायदे प्रमाणें चलूंक उत्तेजन दितालो. मिस्त्री आनी वडील कायदे पाळटात जाल्यार शिकप्यांक ते मोडूंक आगोड जाता. आवय बापूय कायद्या प्रमाणें जियेतात जाल्यार भुरग्यांक कायदे मोडूंक आगोड जाता. कायद्यान फरमायलेलें आसा तें फायद्याचें आनी देवाक तें मानता. मोगाळा जेजू कायदे पाळून आमच्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत जायते बरेपण येता. कायद्यांक आमी मान दिवन कायद्या प्रमाणें आमी प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां तूं शिकय. काकूत मोची कोर, काकूत मोची कोर, सायबा. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिलायतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. शिपाय जेजूक खुर्सार खिलायतना खूब दूख ताका भोगता. तो खूब कश्टता पूण हे ताचे कोश निर्फळ गेले नात. ह्या ताच्या कोश्टांचो फळ ताका फावो जालो. स्वर्गाची वाट आमी दर दिसा तांगताव त्या पासत दर दिसा आमी शेगुणांनी वाडूंक जाय. हांसून खेळूनच स्वर्गार वचूंक जायना. भागिवंत प्राचीत कोत्ताले
ते पिशे म्हूण न्हय, बागिवंत जावन सोर जोडून घेवंक चड सोंचें आनी भोव थोडें उलोवचें. पिडेंत हांव खूब कश्टलो, पूण सगळे म्हजे कोश्ट प्राचिताच्या मनान हांवें देवाक उबारले. मोगाळा जेजू, आमच्या कोश्टां दुका वेळार तुजेरूच आमी वावाट दवरून आमचे सगळे कोश्ट आमी तुका भेटोवंक आनी ह्या आमच्या कोश्टांतल्यान आमी पवित्रपण वाडोवंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. Kakut mochikor, kakut mochikor, sahaiba. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोत्ता. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. जेजून आपल्या बापाक उलो मारून आपणाक आपल्या बापाच्या हातान घातलो. हांवें म्हज्या मरणाच्या वेळार देवाक उलो मारून म्हजें जिवीत ताच्या हातान घालें. सद्दानाच्या संस्कारान वांटो घेवन देवाचो बोगसोण्यांचो मोग हांवें अणभवलो. मोरच्या वेळार जेजूचो सांगात, आदार, बोळ आनी गोटाय घेवन पिडेस्तांची मागणी आनी पवित्र संस्कार घेतलो आनी जेजू सांगाताक सासणीक जिविताचो रस्तो धरलो. मोगाला जेजू, मरणाच्याच वेळार न्हय, पूण कसलेय पिडेंत हांव कश्टवतां तेन्ना, म्हज्या जिवितान असोगताय येता तेन्ना, भियेनासतना पिडेस्ताचे मागणे वरवीं तुजी गोटाय, बोळ आनी पेकोणी घेवंक म्हज्या मनान घाल. Kakut mochikor, kakut mochikor, sahaiba. 13वें स्थान. जेजू खुर्सावेलो देंवयतात आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू खुर्सार उमकोळटाना आपल्या शिसांक म्हणलें, ही तुजी आवय, आनी आपल्या आवयचेर नदर घालून म्हणलें, हो तुजो पूत, आनी तिका सोमेस्तांची आवय करून दिली. म्हजी आवय मोतच्या वेळार आमकां तिणें सायबीण मांयच्या हातान घातली आनी म्हळें, म्हज्या भुरग्यानो, हांव आतां तुमकां संवसारान सांडून वेतां. ह्या वेळार तुमची खरी आवय सायबीण मांय. तुमच्या गरजांनी तिचे लागीं मागात. अशे तरेन सायबीण मांय आमकां आपल्या गोपान वेंगयली आनी आपल्या आसरा खार आमकां वाडयली. मोगाळा जेजू, तुजे आवयची फकाणां कोत्तेल्यांक, तिका अपमान कोत्तेल्यांक, तिचे चोरून वतेल्यांक, तिच्यो मुर्त्यो फोडटेल्यांक तूं बुगोस. आनी आमी तिका मान दिवन, तिची देख घेवन, तिचे भाशेन तिचें उतर आयकून आनी तें मानून घेवन तुज्या उतरा पोरमोणें जिवंक आमकां तुजे कुरपेन बोर. Kakut mochikor, kakut mochikor, sahaiba. 14वें स्थान. जेजू फोंडान निकिपितात. पोडणीपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. मरण कोणाकूच चुकोना. खंयच्याय वेळार खंयच्याय सुवातेर आमचेर मरण येवंक शकता. जो कोण मरणाक तयार आसा तो सुभागी जावन आसा, कित्याक मरणा वरवीं आमकां नवें जिवीत फावो जाता. बापाचें राज आमकां फावो जाता हाची खात्री आनी बारवाचो जेजू. हेंच हांवें मोत्तोस अणभवलें.
1927 नोव्हेंबराचे 20 जेजूच्या काळजाचे पोरबे सोमोयार रायतूचे सेमिनारींत म्हाका देवाचें आपोवणें आयलें. मरूंक हांव तयार आसलो, देखून शांतपणान हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत घातलें. देवदूतान म्हाका उखलून बापाच्या घरांत व्हेलो. हें सासणीक जिवीत जोडूंक पाद्रीशी आमी कोत्तांव तें दर एक कुमसार आमच्या जिविताचें निमाणें म्हूण आमी समजूंक जाय. मोगाळा जेजू, तूं जावन आसाय आमच्या नव्या जिविताचो बरवासो. ह्या नव्या जिवितान भितर सरूंक हें नवें जिवीत अनुभवूंक आमी तयार आसूं. आमकां तुजो आदार दी. Kakut moji kora, kakut moji kora, sahaiba. शेवटाचे मागणे. मानिवून पाद आग्नेलो शांत आनी शेवेन सादो जावन व्हड ओत्मीक बळाचो जावंक पावलो. मोगाला जेजू, ह्या वेळार तुज्या सांगाता ही खुर्साची वाट चलतना मानिवंत मान आग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केला. ताची देख घेवन आमचें जिवीत शांतिकायेन आनी सेवेच्या मोनान भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन भर. तूं जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत आमच्या पप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणीक पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले, सुरेस्पोत तुजे ठांय आसा, अस्तुऱ्या मोदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा पापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो जाता सदां सर्वत्र. आमेन.